मिसाची सुरवातेक गीत घेऊया. A11 देवा तू आमचो ओरोम. देवा तू आमचो ओरोम, तुका बसूंक वंदूक येता. देवा तूच आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटूंक दिता. देवा तू आमचो ओरोम, तुका बसूंक वंदूक येता. देवा तूच आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटूंक दिता. बाबा पुताक आत्म्या, वंदर मोहिमा सासम्या. बाबा पुताक आत्म्या, वंदर मोहिमा सासम्या. मोगाच्या पावन भयणो, सगळे तुमकां देव कृपेन बोलवले दीस आवडटा आनी तुमच्या कुटुंबा सांगाताक हे मिसाची भेटीन वांटो घेवंक तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार येता. बाबाची, पुताची आनी पवित्र आत्मेची नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचेय सवे आसूं. भावनान भयणो, आयचो आयतार किरी भाशेन सैबा पोरमणी कुटुंब येवजून न्ही प्रचार करचे खातीर भेटिल्लो आयतार. आनी आयचो आयतार किरी भाशेन विशय साबार वस्तू जिजो आमकां शिकयता. ताणें साबार वस्तू तो तांकां शिकोवंक लागलो. आयच्या मिसान वांटो घेता आसतना जायती वस्तू देव आमकां आमच्या कुटुंबा विशीं, जिविता विशीं आनीक कशे भाशेन आमचें कुटुंब पवित्र करचें हें शिकयतलो. तें आयकूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. तशें आमच्या दर एका कुटुंबान रावतल्या वांगड्या खातीर मागात. भुरगीं आसा तीं आवय बापाय खातीर मागात. आवय बापाय न्हू भुरग्यां खातीर मागात. जायत्या घरांनी दूख आसा, खूश आसा, जिवितांत सगळें सांडलेलें आसा. आनी संवसार एक व्हडलें कुटुंब थंय सगळें मनीसकूळ देवाच्या हाता खालची येता. कितें भाशेन कोवीड-19 ही पिडेंतल्यान आमकां सुटका दी आनी आमच्या कुटुंबाचेर आयिल्ल्या सगळ्या वादळ मोडांची जैत व्हरूंक दुनिया आमकां तुजें बळ आनी तुज्या आत्म्यान भर म्हणून मागता. आनी जायती फावटी आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबाक, आमच्या कुटुंबाची तत्वां मुल्यां जेजूच्या आनी देवीक तत्वांनी वाडोवंक आमी चुकल्या. हे वेळार कुटुंबा सवें केल्ल्या पातकाची दूख धरून बोगसणें मागुया. आनी सगळीं ल्हानविकायन म्हणुया. हांव पातकी सोर तुळया देवाक देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगोड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदां सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत
Sumia kaglutku Krista kaglutku Krista kaglutku Krista kaglutku Krista kaglutku Sumia kaglutku Sumia kaglutku Sumia kaglutku Sumia kaglutku. Muy mateva usurgi Ani shantitacha ista sosari Muy mateva usurgi Ani shantitacha ista sosari Sorvespora deva surgi charaya Supukridar deva papa Amituka namaskar kurta Amituka dilvasa Tuja durvurvava paso Amituka vakanta Vakanta Munapeva Usurgi Anishantitacha istam sosari Muimadeva Usurgi Anishantitacha istam sosari Sumia Jesu Christa Bapa Chai Krasputa Sumia deva, deva cishe, tu sosarace papkata, amci kaklutko, tu papa cel sviat posla, amci magre ai burghe, Munapeva Utsurge Avishantitacha istam sosari Munapeva Utsurge Avishantitacha istam sosari Kita povitratna sangati După pacimul lui Jesu Hrista, Eclos după vin, eclos du mișpun, eclos după mișpun, eclos după vin, eclos du mișpun, eclos după mișpun, Munapeva Utsurgi Anishantitacha istam sosari Muimadeva Utsurgi Anishantitacha istam sosari प्रार्थना कोणवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांची दोयाल दीस घाल तुझे कृपेच्या देण्यानी तांकां उदीक उदीक बोर भावार्थान
बरे भशेन आनी मोगान तांकां उर्बेवून कर आनी तुज्या शेळ्यांक सदांच आज्ञा पाळो दिवंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुमयाच्या पुता वरवीं तो खरो दिव. तुजी सभे पवित्र आत्मेचे एकपणान जो जियेता रासवत चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, चोरवाक आसलेलो म्हजो हिंड दुस्पोटायतात आनी शिंपडायतात त्या गवळ्याचें कोटा. तर म्हजे पोरचेक चोरयतात त्या गवळ्या विशीं सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, तुमी म्हज्या हिंडांक दुस्पोटायला आनी शिंपडायला आनी ताचो सांबाळ करूंक ना. बरें तर तुमच्या वायट कोन्याचें हांव फारीकपण घेतलो, उलयता तो सर्वेस्पोर. पूण ज्या ज्या देसांनी हांवें तांकां शिंपडायलोल्यो त्या सगल्या देसांत हांव म्हज्या हिंडांतल्या उरलोल्या शेळ्यांक हांव एकठांय करतलो आनी तांच्या चोरवाच्या जाग्यार तांकां परत हाडटलो. आनी सुफोळ जावन तांची संख्या वाडटली. तांकां राखूंक आनी चोरवाक व्हरूंक हांव गवळी उपजयतलो. ती आनी केन्नाच भियोवची नात, गाबोरची नात. तांची मोदली एक पोरयान सांडची ना, उलयता तो सर्वेस्पोर. सर्वेस्पोर अशें सांगता, दाविदाक प्रमाणीक कोंबरी येशी कोत्तलो तसले दीस लागीं पावले. तो खरो राजा कसो आनी शाणेपणान राज चलयतलो आनी देसांत प्रमाणीकपण आनी नीत वसयतलो. ताच्या दिसांनी जुदा वाटोवतलो आनी इस्रायल सुरक्षीतपणी जियेतलो. आनी सर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान ताका सगळीं वळखतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सगळीं म्हणुया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवनां तुय म्हाका विसवतूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, तुय म्हज्या ओतम्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. सबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. सबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस गोशगोशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. सबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें.
ओचीत गौर म्हज्या देवाचें हेंच तिकान म्हज्या काळजाचे स्वभाव परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. भाग्योन पावलोन एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आदी पयस आसलोल्या तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ताच्या रोगता वरवीं लागीं हाडल्यांत. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक दोगांयची ताणें एक पोरजा केल्या. तांकां दोशी करतली वणनोट ताणें मोडली आनी सोमुतीच्या कायद्या नेमांनी उपजयल्लो द्वेस आपलेच कुडींत नाटक केलो. हे पोरी ताणें आपणा सवें दोगांयचो एक नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती स्थापली आनी कुर्सा उदेशी तांची दोगांयची एकूच कूड करून तांकां देवाशी परतून हाडल्यांत. ताचे मोदें आसलोल्या द्वेसाचो आपणा सवें ताणें नाश केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें परगट केली. शांती तुमकां पयस आसलोल्यांक आनी शांती लागीं आसलोल्यांक, कित्याक ताचे उदेशी तुमकां आनी आमकां एकाच आत्म्या सवें बापा सोरशें वचूंक मेळटा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. Soy sorves por soy sorves por soy sorves por सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात. Soy sorves por soy sorves por soy sorves por soy sorves por सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. धर्मदूत जेजू सरशी एकवटले आनी आपणें जें केलोलें आनी शिकयलोलें तितलें ताणें तांकां घडीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एक सुरे सुवातेर एकवटे येयात आनी मातसो विसव घेयात. तर येती वेती खूब जाणां आसलीं आनी जेवंक पर्यंत तांकां फुरसत नासली. आनी होड्यार चडून ते एके सुवातेर एकसुरे गेले. ते वेता ते पडून 6 जाणांनी खंय ते पारकिलें आनी पांय वाटेन सगळ्या नोकरां तावन थंय वेगी वेगी गेलीं आनी ताच्या आदी पावलीं. आनी होड्यार भायर सरतना पुष्कळ लोकांचो जमो दिसलो आनी जेजून गवळी नासलेल्या शिड्या परी आसली देखून तो तांकां चुरचुरलो आनी तांकां साबार वस्तू शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणो, आनी कितें भशेन
कुटुंबान एकट्यान जाल्ल्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो तरणाट्यानो आयचो विशय तांकां साबार वस्तू शिकोवंक लागलो. जेजू आपल्या सिसांक साबार वस्तू शिकयता. आयज तोच जेजू ह्या देवाच्या उतरा वरवीं तुमच्या कुटुंबाक आनी आमकां कितें भाशेन हें देवाचें उतर आयकतल्यांक आनी एमिसान भक्तीन वांटो घेतल्यांक जायत्यो वस्तू शिकयता. पयली वस्त शिकयता ती म्हळ्यार जिविता विशीं. भावनो, आमच्या गोंयांत अशी एक घडणेची खबर सांगतात. ग्रेटा नांवाची एक अस्तरी नाचनोला म्हळ्यार बार्देसान जल्मली. हे तरणे चेडूं सेंट झेवियर्स कॉलेज म्हापसा हांगासर शिकतालें. आनी शिकता आसतना ग्रेटा एका चेड्याच्या मोगान पडलें. आनी त्या चेड्याचें नांव मॅक फॉन्सेका म्हूण. मॅक फॉन्सेका हो एक दोतोर. आनी कांय वर्सां मोगान पडले उपरांत 21 वर्सांचें आसतना ग्रेटा आनी डॉक्टर मॅक फॉन्सेका ही लग्न जाली. 21 वर्सांचे प्रायर ती लग्न जाली खरी, पूण तांगेर भुरगीं म्हळ्यार देवाची देणी अशी जावंक पावली. डॉक्टर मॅक आनी ग्रेटा हांगेर 7 भुरगीं आसलीं. घोडये आयकूंक जायत जाणांक घोडेक आवघड लागत. एका दोतोरागेर 7 भुरगीं आनी एका शिकलेल्या भुरग्यागेर 7 भुरगीं. पावणो, हें पोर्चुगीज वेळार काळार घडटालें, पूण आतां ह्या काळार घडप नको. कितल्या जाणांक हें सोद दिसत तें. ही खबर गोवन ऑब्झर्वर 2005 हाचेर छापून आयली मायेच्या म्हयन्यान. पावणो, 7 भुरगीं, 2 चेडे आनी 5 चेडवां. कित्याक ग्रेटागेर आनी डॉक्टर मॅक हांगेर 7 भुरगीं? ही घोडी जोड जालें ना काय तांकां? जायत जाणांक भुरगीं जोड लागतात. भुरगीं जोड लागतात हें हांव जाणा. पूण 7 भुरग्यांचे आवय बापूय खुशाल ओदुकी. पावणो, दोतोर मॅक आनी ग्रेटा खुशाल. भुरगीं आनी घर भरलां तें पळोवन खुशाल. भुरग्यांक बरे देखीन रितीन वाडयली आनी शिकयली आनी आयज लेगून हें कुटूंब बरे भाशेन जियेता. कित्याक हे डॉक्टर मॅक आनी ग्रेटागेर 7 भुरगीं जालीं? पावणो, हीं दोगांय देवाचेर पात येतालीं. देवाचेर पात येतालीं आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तीं दोगांय जियेतालीं. इस्रायेलाचें पुस्तक बूक ऑफ साम 127 verse 3. Children are the gift from the Lord. भुरगीं देवाची देणी देवा कडल्यान ह्या गो बायलांक. आनी ही भुरगीं देवाची देणी हो एक रिवॉर्ड, एक इनाम म्हूण ताणें 7 भुरग्यांक घेतलीं. आनी 7 भुरग्यांक घेवन ती खुशाल जाली. आनी एक म्हजी इश्टीण सांगताली, फादर, आतांचे सुनो मोल्लां, तांचे लागीं एक भुरग्याक लेगून जल्म दिवंक घडना. फादर, म्हाका पोर्चुगीज गव्हर्मेंटान प्रेम दिलो, इनाम दिलो, आनी कित्याक गे म्हणलें, फादर तूं जाणा आमगेर ह्या गांवांत सगळ्या लोकांगेर सगळ्यांगेर भुरगीं मुगेर चड. आनी कितलीं गे म्हण लागली, 13 भुरगीं, 13 जावय जाले, 13 जावय आनी तांची नात्रां हांव सगळें एक तिचे बर्थडेक पावलो. शी वॉज 93 years old. जे दिसा म्हजो बर्थडे ते दिसा तिचोय बर्थडे जालो आनी म्हाका तिगेर वचचें पडलें. आनी घरान पळयत जाल्यार नात्रांनी आनी पंटुवांनी घर सगळें भरोन वाव जागो ना. इतली खुशाल ती. आनी सांगूंक लागली, फादर म्हजे लागीं व्हडल्यो वस्तू नासल्यो,
पूण हांव मोल्लां ऐकूंक भोंवपी शेतांनी भुरग्यांक जेवण पावनासलें भुरग्यांक जेवण पावनासलें पूण कितें कोत्तालीं गे तूं सकाळ फुडें मडगांवां मोल्लां ऐकूंक वयतालीं आनी मागीर मागीर येतालीं घोव एक जोत कोसतालो आनी हांव एक जोत कोसतालीं आनी जायत ह्या भुरग्यांक जेवण खाण दिवंक आमी शेतांनी वावर कोत्तालीं आनी अशें आमी खुशाल फादर आमी दोगांय खुशाल घोराबो आतां बायलांनी जातलें ही सुना लागीं एकट्या भुरग्याक जल्म दिवंक जातलो हांव 13 भुरग्यांक हांवें जल्म दिलो आनी आजून लेकून हांव घट आसा म्हज्या सुनाक सगळें डायबिटीज जालें म्हाका डायबिटीज जावंक ना म्हाका डायबिटीज जावंक ना 93 years old आनी ह्या भुरग्यांक घेवन ती खुशाल बाबडो भुरगीं खरेंच घरान देवाची देणी घरान देवाची देणी अशी आदली कोरारान सोत मानताली एका घरान जायतीं भुरगीं आसप म्हळ्यार देवाची जायतीं बेळसांव आसप हांव नको आयच्या काळार बेळसांव पेसांव ते तुमी पळयात बाबडो आयचे पयले वाचपाची नदर मारुया बूक ऑफ जर्माया चॅप्टर 1 verse 4 to 10 हांगासर देव जर्मेसाक आपयता ल्हान तरणाट्याक आपयता जाका उलोवंक कळना जाका कांय कळना अशें तरणाट्याक आपयता कितें करूंक आपयता खोट्या मनशांची निशेध मारूंक जायते थंयसर गवडे आसले राजा आसले ते खोटेपणान जियेताले आपले पोरजेची तांकां पळोवन वचोंक नासलें देखून ते आपल्याच खोटेपणान जियेताले तांकां शिटकावंक देव ह्या जर्मेसाक आपयता केन्ना आपयता आवयच्या कुसव्यान तान आपयता आवयच्या कुसव्यान तान संस्कारता पावणू ही खबर आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळ्ळें जाल्यार दुसऱ्या वाचपान बाबणू क्रिस्तांव दोन एफेसकारांक म्हणटा एफेस म्हणटा ते गांवांत पावलो आनी एफेस गांवांत पावलो आनी तुजे जायते खोटे मनीस पावले थोडे जुदेव शास्त्री म्हणटात ते तेंचे भितर जायते बडे अंतर आसली तांचे भितर अंतर असली देव मंदिरान जे पळय राज आंगण म्हणटा देवाक मेळचो जागो आसा लागीं जागो आसा तेतून फक्त जुदेवांनी भितर सरूं येताले जे दोज आर बॉर्न इन जुदायझम पूण दुसरे जे कन्वर्ट जाल्यात जाणें धर्म आपणायला तांकां थंयसर जागो नासलो तांच्यान येवंक जायनासलें म्हणून ह्या जाग्या भितर आनी त्या जाग्या भितर अंतर आसली तूं तर जल्मांत जुदेव तुवें हांगासर भितर येवं येतालें तूं जल्मांत जुदेव न्हय तुवें मागीर तर जुदेविजम धर्म आपणायला तुवें थंयसर येवंक जायनासलें म्हणून असले मनीस एफेसाक पावले आनी पयस बीन फूट घालूंक लागले तांकां सांग लागले आदले जुदेव पड क्रिस्तांव जाल्यात तांच्यांनी तांकां पयले जागे जे आतां जुदेव न्हय ते क्रिस्तांव जाल्यात तांकां सेकेंड क्लास भायल्यान तुमी भितर सरूंक जायना अशी अंतर करूंक लागले जुदेव धर्मान आसली तीच क्रिस्तांव धर्मान हाडूंक लागले अशे वेळार बागीण पावलो तांकां शिटकायता आनी तांकां सांगता जे तुमी करूंक सोदतात तें देवाचें न्हय जेजू क्रिस्तान आमकां सगळ्यांक ह्यो वण्टी मोडून उडयल्यो आनी आमकां जेजूची एक कूड केली बाबडू हे आयच्या पयल्या दुसऱ्या वाचपान आमकां हो संदेश मेळटा जाल्यार आयचे शिबतमान आमकां उडगास करता कितें उडगास करता बऱ्या गोळ्याची खबर जी जर्मेसा प्रवाद्यान आदी सांगली ती आतां पूर्ण जाता पावणू जेजू गोवडी नासल्या शिड्यांक चुरचुरलो गोवडी नासल्या शिड्यांक चुरचुरलो गोवडी ना जाल्यार कितें जाता जायते पावटी म्हाका उडगास जाता इज्रायलाच्या गोळ्यांचो आज लिखून एकूच पावटी म्हाका मातशें पळोवंक मेळ्ळें तें आमचे गोवडी सदांच फाटल्यान आसतात आनी ताचे शिडे मुखार वेतात इज्रायलचे गोवडी जस्ट ऑपोजीट इज्रायलची गोवडी मुखार आसतात आनी तेजे फाटल्यान पे 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 करी सगळीं मेंढरां वेतात हो गोवडी तर मुखार वचना
ती सगळीं अशी तशी शिपडटात. ही आयज लेकून जेरुसलेमांत वशी पॅलेस्टायनांत वशी हें पळोवंक मेळटा. भावणो, जंय गवडी आसा थंय शेड्यो ताचो आवाज आयकतात आनी वेतात. त्यो ताचो आवाज आयकतात. हे गवडी ती हजारांनी शेड्यो आसूं तांकां हजारांनी नांवान वळखता, एक एकट्याक वळखता. हो गवळ्याचो मोग आपल्या शेड्या सवय आनी शेड्यांची ही नांवां काडनाका ती सगळी शेड्यो ताचे बरोबर येतात, सगळीं वेतात. भावणो, जंय गवडी ना थंय शेड्यो वांकडे तिकडे वेतात, वांकडे तिकडे वेतात आनी त्यो रानवटी जनवराच्या हातान तांचे घासाक सांपडटात आनी हे वाघ शिंव वासोलां तांकां पिसुडटात. देखून गवळ्याची गरज. हे सांगून बऱ्या गवळ्याची ओपार सांगून जेजू कितें सांगता. आयज आमी तर जेजूचो आवाज आयकना, आमी तर बायबला प्रमाणे जियेना. हो संवसार आमकां पिसुडटा, हो संवसार आमकां फटयता, हो संवसार वांकडे तिकडे वाटांनी आमकां साणयता. पूण देखीक एक भुरग्यांनी अशें चिंतलें हे सगळ्या लोकांची आमी बशी मातशें एक कॉमीक जोक कसो करुया. कितें केलें, अशी म्हज्या उजव्याक तर आमी अशी जाल्यार आमी पणजी पावूं येता. हो रोड पणजे वेता म्हणटकूच थंयसरलो खंय त्या जंक्शनाचेर तो एरो आसलो तो ऑपोजीट केलो आनी सगळे लोक नवा लोक आसलो तांकां खबर नासली खंयचो रोड. ताणें एरो समज म्हज्या दाव्याक केलो तर ती सगळीं हे सायडीन गेलीं जाल्यार पोंडा पावतलीं आनी अशीं गेलीं जाल्यार मारगांव पावतलीं आनी सगळो लोक फसलो. आनी एक सायड भुरग्यांनी अशें गेलें, थिंगा बोर्ड आसलो बेश्टे पेपराचेर मारलेलो, 2 पेपरांचेर मारलें नो पार्किंग म्हणून ही बोर्डार बरयल्लें आसलें. पूण हे भुरग्या मस्त्या भुरग्यांनी नो पार्किंग आसलें तें नो काडलें आनी सगळें पार्किंग म्हणलें आनी लोकांनी सगळी लूट केली. सगळें पार्किंग थंयसर जालें. पावल म्हणून हो संवसार आमकां फटयता, हो संवसार फटयता. देखून जेजूचे उतर जेजू आमकां शिकयता. संवसार आमची वाट हेम कोणाची, संवसार आमची वाट काळोखाची, संवसाराची वाट भावणो एकसूरपणाची. पूण जेजूची वाट चुरचुऱ्यांची, जेजूची वाट जिविताची, जेजूची वाट सांगाताची. देखून जेजू आपल्या सिसांक चुरचुरलो आनी हे शेळ्यान आसल्या भाशेन तांकां तो वेंगूंक सोदता, सगळ्यांक वेंगयता. बाबण्णो, जें जर्मेस प्रभातान सांगून दवरलें तें जेजू सरशी सुपूर्ण जालें. भावान भयणो, आयज आमी जेजू बरोबर रावपाची गरज आसा. जेजू दाखयता ती वाट अनुभवपाची गरज आसा आनी देवाची उतर आमच्या काळजा मनान धरून आमी जेजू आमकां शिकय. हे एमावसाचे वाटेर हे दोग सीस एक क्लेफास आनी ताचो सांगाती सगळे निराशेपणान वाट चलताले आनी वाट चलता आसतना जेजू तांकां मेळटा आनी जेजू तांची वाट उजवाडायता. आख्खे पवित्र पुस्तकाचो वट तांकां सांगता आनी देवाची उतर आयकता आसतना तांची काळजां मनां भितरल्या भितर उलपतात. बाबण्णो, म्हजी शेळ्यो म्हजो ताळो आयकतात. माय शीप लिसन टू माय वॉयस. आयज संवसारान कितले म्हूण आवाज, कितले म्हूण ताळे. देवाचो ताळो खंयचो तो आमकां पारकूंक जायते बावडे अवघड लागता. देखून भावान भयणी, जेजूचो ताळो आयक. संवसाराचो देंवसाचो ताळो आयकुशी तूं हेम कोणान पावशी. जिवितांत निराशीपण येता. बाबणो, आयचो आयतार केर भाशेन स्वयंभाव प्रमाणे कुटुंब येवजण प्रचारण करचो आयतार. कोणें जायत जाणांक अवघड लागता. म्हळ्यार नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग. नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग करून आमच्यांनी आमगेर कितलीं भुरगीं जल्माक हाडूं येता तें आमच्यांनी थारावं येता. आमगेर कितलीं भुरगीं आसूं जाय हें हाणें ताणें थारावचें न्हय. बाबणो, ह्या वावरा खातीर भेटयल्लो हो आयतार.
पावणू ओरंबाक देवान रुचता आसतना दादलो रुचूंक ना, बायलो रुचूंक ना, दादलो आनी बायल रुचली. Book of Genesis chapter 1 verse 27, God created human being, the male and female. दादलो आनी बायल रुचली. दादल्यास कित्याक रुचूंक ना? आयज संवसाराक सगळे दादलेच लग्न जावंक सोदतात. आयज संवसाराक बायलोच लग्न जावंक सोदतात. ही देवाची मांदावळ न्हय, ही मनशाची आनी संवसाराची मांदावळ. देवाची मांदावळ चडात आनी वाडात. दादले लोक जावन संवसार वाडचो ना, बायलो लग्न जावन संवसार वाडचो ना, आनी देवाची मांदावळ आमी पूर्ण करूंक पावचे ना. एक महापातकान आमी भितर सरूंक पावता. पावणू आयजूय ह्यो वस्तू घडटात. पयली वस्त कित्याक आमगेर भुरगीं उणी? आमचे भारतांत अशें सांगतात, इंदिरा गांधी आसली तेन्ना प्रायम मिनिस्टर, तेन्ना खंय भारताची येयलें, अरे इंडिया अशी तर इतली पॉप्युलेशन वाडलें, कितें फुडाऱ्या देशाचो? ताका लागून ताणें पॉलिसी हाडली. ताणें जाय ते स्टेरिलायज केले, जाय जाणां फोर्सान ऑपरेशन करूंक लायलीं. आनी अशें चिंतलें, हम दो हमारा दो. आमी घोव आनी बायलां आमगे दोगूच भुरगो पुरो. मागीर मुखार मुखार वेता आसतना दिसलें, हम दो हमारा दो हें सारकें ना, घोडे हें चिंतप सारकें ना अशें घोव बायलांक दिसलें. आनी ताणें चिंतलें घोडे सायद, हम दो हमारा एक. आमी दोग जाणां आमगेर एकूच पुरो. And now the modern trend, latest and modern and technology saying, हम दो हमारा कोई नहीं. आम दोग जाणां आमगेर कोण ना आनी आमकां कोण नाकात. व्हडलें कार, व्हडलें घर, कितलीं व्हडलीं व्हडलीं कासाची सुणीं, तेंचो कासीक काडूंक दूख भोगना. पूण भुरग्यांक जल्म दिवंक ना बाबा न्हू. Today's world becomes selfish. घोव बायलां सेल्फीश. आनी त्या जिवितांत कितलें फ्रस्ट्रेशन. बाबा थोडीं सुण्या कडेन उलयतात, थोडीं माजरां कडेन उलयतात, थोड्यांनी घरा कडेन एक रूम बांदला, एक आदी दुकरांक म्हळ्यार पयस दवरताले. दुकरांक म्हळ्यार पयस आतां घरान दुकरां पुसूंक लागल्यात. फोटवांनी धाडटात बरें आंगा घालून. दुकरांच्यो बर्थडे मनयतात. अरे कितें खंय उरला संवसार, कितें उरला संवसार? Because I will do what I want. I don't want to listen to anyone. I don't want to listen to God. हांव म्हाका जाय तें करतलो, म्हाका देवाचें आयकूंक नाका. इट्स माय विल आनी आय विल वॉट आय वॉन्ट. पावणू हें आपस्वार्थीपण सोडून दिवप गरजेचें. नाल्यार मनीस आनीक अदीक अदीक त्रासान पडटलो आनी अदीक अदीक हे काळोखान सांडटलो. दुसरी वस्त बाबणू, नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग हें घोव बायलांक एकठांय दवरता. घोव बायलांक एकामेकांक मान दवरूंक शिकयता. घोव बायलांक एकामेकाक कितें भाशेन देवाची रोसना कशी आपयता. अदरवायज दुसरे कडेन अशें जाता की मान दिवंक नको. घोव बायलेक एक वस्त कशी लेखता, बायल घोवाक एक वस्त कशी लेखता. बाबणू अशी विस्वाशीपण थारायता आनी तांची एकामेकाक विस्वासी रावंक पावता. तिसरी वस्त बाबणू, एक एकट्याक एक भाशेन आपोवणें दिलां देवान. देवान एक एकट्याक आपोवणें दिलां, जें आपोवणें मानून घे आनी तें आपोवणें पळय देवाची वाट चल, देवाची वाट चल. आनी देव शिकयता ती साबार वस्तू मानून घेवंक आयज कितें भाशेन आमकां अवघड लागतले संवसाराक. टुडे बायबल बिकेम आवटडेटेड. जेजू तेजी शिकवण 2000 वर्सां फाटीं बरी आसली, आतां ती उपकारना. नाव इज बिकम लेटेस्ट अँड मॉडर्न. पावणो मॉडर्न वस्तू सगळ्यो बऱ्यो न्हय. सगळें दिसता तशें नासता, दिसता तशें आसता म्हणून कोण चिंतीत तांचे घराब्याची वाट लागता. आयज वायतार म्हणयता आसतना, माय शीप लिसन टू माय वॉयस. म्हज्यो शेळ्यो म्हजो ताळो आयकतात. खरेंच देवाची शेळी ओ हे संवसाराची शेळी, ताची नियाळ करूंक थोडो वेळ ओगेपणान सारुया. देवा उतर आयकल्या उपरांत देवाचेर आमचो बाबात ते रावन म्हणया.
सत मानता देवाक सोदपदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंच पिलाताका ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेलेले मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोदपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयें जिव्यांक आनी मेलेल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबीक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जीवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. भावनावन भयणो, जेजून आपल्या सांग जायत्यो वस्तू शिकयल्यो ताचो ताळो आमी आयकूंक ही मागणी देवा मुखार दवरया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपूण शेण्याचे बरे गवडी कशे कुटुंबात सगळे हुस्को दाखोवंक सैंबा परमणे कुटुंब येवजण्यो फावो तो प्रचार केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयकामचो ताळो पोंते पोला मारता उलो. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सैंबा परमणे कुटुंबीक येवजणे आड उपाय काडची सुवातेर कुटुंबीक जिवीत मजबूत करता तसले मुल्यांचो प्रचार करूंक आनी कुटुंबीक जिवीत सांबाळूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयकामचो ताळो पोंते पोला मारता उलो. देवाच्या हातांतलीं भुरगीं बाळां घेवंक तांकां ल्हान व्हड करूंक लग्नाच्या दिसा दिल्ले उतर विस्वासीपणी पाळूंक आनी सैंबा परमणे कुटुंब येवजण मोगान जेवंक गो बायलां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयकामचो ताळो पोंते पोला मारता उलो. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मनांत धरून जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आमी आटापूंक आनी आमी जेजूचेर आमचें जिवीत रिगून रावूंक बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयकामचो ताळो पोंते पोला मारता उलो. हे वेळ उगीच रावन तुज्या कुटुंबा खातीर माग. मामी खातीर, डॅडी खातीर, बाबा खातीर, भयणी खातीर, नाना खातीर, घोडे तुज्या शेजाऱ्यां खातीर, जे कुटुंबांनी सगळी घुसपाक गोंदळ ओ विस्वासीपण, जे कुटुंबांनी कितें भाशेन दुखाची पिडेची, जे शेजाऱ्यां मदें झगडीं झुजां, शांती समाधान ना, भुरगीं आवय बापूय सांगाताक जिवंक शेकोनात. दुनिया सोर पातकांतली सोर वायटांतली काळोखांतली आमच्या कुटुंबाक तूं राख आनी सांबाळ. दुनिया ही मागणी ही गरजो तूं स्विकार कर आनी एक आमचो कुटुंब तुज्या सर्गीच्या आशिर्वादान भर. तुजो जियेता राजवट चलयता ससण्याच्या ससनाक आमेन. ताना तयारे वेळार गीत घेवया C25 ना आमचे लागीं.
देवा तुका उत्तम दिना देखून आम्ही तुझे भुरगे आख्खी प्रीत उरता वेदे तिचे तुका समर्पिता संसारातले सर्वार सोसली. म्हज्या भयणी भावानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सौर पदवीदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आणि मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवू. सर्वेस्परा, आदी मागान वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरचीक तुवें फरमायलें. ते सगळ्यो आतां सोंपून जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सोंपूनाय पावयल्यो. तोच जेजूचो येवन आयज आमी तुका भोगतीन उमतांव तो दुयेन तूं मानून घे. आनी जशी पुर्विल्ल्या आबेलाच्या जण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालूय तशें आतां आमची जण एकल्याची भेटोवणी तूं पवित्र कर आनी ती समेस्तांची सोडवणी फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणेचे देवा, सोर काळे आनी सोरतायज क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पासकांच्या गुटा वरवीं अजापाचें अजब ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडून हो वर्तमान आमकां जोडून दिलो. विचून काडली कूड यादनिकी राजकूड पवित्र रास आनी तुज्या आकाशा पोरसा आमी जावन पावल्या. सर्वताय आतां आमी तुजी कर्तुवां परगोट करता. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां पावयल्यान. देखून आतां देवतां बरोबर आनी सर्गीच्या स दरबारा संगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच पवित्र
तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरण सुचुंगीचे आदी ताणें उणो घेतलो तुका आदीन बसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची भासो समोर पोंची तीस वरींच्या वोण जातूस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सिसांक दिल्यान म्हणें तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमची पासत आनी सुमेस मनशे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या अवगडेसा करात Babartaco gut porgotuya Jesu ami hodokata ami kasitle pieta title pati tu voi bhavani sor ami tuje बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कुडे रगत शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोडे बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदूर मेल्यान ती आमच्या बाबूंची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोचुडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची हे मिसान वांटो घेतल्यांची भुरग्याची तरणाट्याची जाणट्याची पिडेन एकसुरी वाटसुरी वाडदीस मनयतली आसात तांकां सगळ्यांक राख आनी सांबाळ आंकवार मरे देवाची माय संगती बागेन दुर्मतां आनी सूर काडीवकां मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूतां पवित्र आत्मेचे एकपणान सूर पदवीदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना भावन भयणो आयज कुटुंब जर खुशाल आसात जाल्यार कुटुंबांत देव आसा ताका लागून अशें म्हणटात प्रे टुगेदर लिव टुगेदर आयज कुटुंबांनी सगळ्यो घुसपाक गोंधळ जाला जाल्यार पयशे आसात गर्व आसा शिकप आसा पूण सगळो काळोख आसा भावन भयणो आयज हे मीस पळयता आसतना आमच्या कुटुंबा खातीर मागुया तुज्या उजव्याक दाव्याक घोडे भाव भयण आसा जायत घोडे घरान कोण ना तूं एकटोच आसा जायत प्लीज प्रे इफ यू वॉन्ट टू लिव टुगेदर प्लीज प्रे तुका तूं एकवटान जिवंक जाय घरकाराक सांगाताक जिवंक जाय घरकांनी सांगाताक जिवंक जाय तुमी ताळणेन पडून जावच्याक मागणें करात तुमकां जर ताळणेन पडूंक जाय
मागणी सोडात. हो जेजूचो ताळो, हो जेजूचो उलो आपल्या शेड्यांक, तो ताळो आयकून तो उलो स्विकारून जेजू शिकयले मागणे म्हणून बापाक उलो करुया. आमचे आमच्या बापा, बापा स्वर्गीच्या, तुझे तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे तुझे राय राय सामको येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत स्वस्कय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सोडणारा जे क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान उतरयता. तर आमकां जीव उदार काकुतीन सोर पातकांदी सुटूय आनी सोर आखंडांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्त आत्मेच्या दोरमतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची नैपणाची पौसुबेच्या भावाताची दिसकाक तुजी खुशी पोरमाणे तिका शांती दी आनी तुज गे एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससण्याच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती काल तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ तो शिवो दिव बाबातान ताका शेवतली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तुय या ओसी रुपान आनी दाकाचे सऱ्यान हाजीर आसाय म्हण हांव स्वत मानता. तुजेर हांव विस्वास दवरता. सोम्या हो गोवाचो उंडो तुज्या मासा रोगतान बदललेलो. हे वेळार म्हाका शिवंक खूब खुशी. हे म्हजें काळीज वंतरेकून वंतरेकता, पूण तुका शिवंक हांव पुरती न्हय. ह्या वेळार ह्या दोनी रुपांनी शिवंक हांव शेकोना दुनिया, पूण म्हज्या काळजान ये, म्हज्या मनान ये, म्हज्या जिवितान ये आनी म्हजें जिवीत तुजें वांकणेचें गीत कर. तुज्या पावलांनी चलूंक तुका शिवलेले परी म्हाका तुजी सुक्तीन आनी बळान भर. जेजूक आमच्या काळजांनी शिवच्या वेळार गीत घेवया. D15 जेजू म्हाका तुजी गरज. तुझी गरज सुखी सोनी सोशी उदो तुझ्या दिव्या बोबिसलेचे यंत्रा चोलू बोलू बेचे तुझ्या दिव्या बोबिसलेचे यंत्रा चोलू बोलू बेचे. सोमी म्हणटा हो पळेव उमऱ्यार उबो रावून हांव दारार मारतां. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उगडटी जाल्यार तांच्या घरान हांव भितर सरतलों. तांच्या सांगाताक जेवतलों आनी तोय म्हजे बरोबर जेवणाक बसतलो. प्रार्थुया.
देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दयाळ दिस घाल. सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोरल्यांत. तूं रादलें पातकी जिवीत सांडून तुझ्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमये वरवीं आमेन. सर्वेस्पोट तुमची सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोप्या देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत घेवया. F12 कुशाल काळजा. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजा. देवा शांतीन भायर